तू सोमो करता सोमिया तुका अर्गांगी तांदनिया सांगा तमया तू सोमो करता सोमिया तुका अर्गांगी तांदनिया तू सोमो करता तुका अर्गांगीता मोसो सोमी मन मानून घेता सोमो करता तुका अर्गांगीता मोसो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा अर्गा तुका वंदन तुका होगळा तुका मोजाची सो अर्गा तुका वंदन तुका महिमा तुका सोमियाची सो हालेलुया 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 सांगा तुम्ही म्हणूया हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता निया आराधन आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता निया आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मोसो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा अर्गा तुका होगळा तुका वंदन तुका मोजाची सो अर्गा तुका होगळा तुका तुका सोमिया जेजू तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा
सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा अर्गा तुका गुणा तुका वंदन तुका मुझा जेसू गुणा तुका गुणा तुका वंदन तुका मुझा जेसू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति तुका सुनिया जेजू, महिमा तुका सुनिया जेजू, आराधना तुका सुनिया जेजू, होकला तुका सुनिया जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका सुनिया जेजू, स्तुति तुका सुनिया जेजू, महिमा तुका सुनिया जेजू, आराधना तुका सुनिया जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मुझ्या सोम्या आणि मुझ्या देवा आराधन तुका अर्घां तुका होकळाप तुका सोम्या जेजू. तोमासान तुका देखलेल्या वेळार उसारलेली ती उतरां मुझ्या सोम्या आणि मुझ्या देवा तुका पळयता आसतना तो पुर्त्या रितीन भावार्थान बरलो आणि ताचो भावार्थ इतलो गूंड जालो की ताच्या तोंडांतल्यान आयिल्लीं उतरां सोम्या मुझ्या सोम्या आणि मुझ्या देवा. मोगळा सोम्या जेजू तुज्या जिवंतपणा उपरांत तुवें तुज्या शिसांक दर्शन दिलें. दुबाव आशिल्ल्या तोमासाकी तूं दिश्टी पडलोय आनी ताचो भावार्थ इतलो गूंड जालो. ताच्या काळजांतल्यान उमाळलेलीं उतरां ती उतरां मात न्ही बकार सगळ्या परस चड पयशिल्ल्या गांवाक येवन ताणें सुवार्ता प्रगट केली. तितल्या मापान ताचो भावार्थ तुवें धड केलोय गूंड केलोय. सोम्या जेजू आज आमी तुका अर्घ दिता तुजी स्तुती आमी गायता तुका आमी वंदिता. आमकां तुवें मिसून काडल्याय तुजे शिस जावन पवित्र स्नान मारिफात तुज्या कुटुंबांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. तुज्या देवपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. बापा लागीं आमकां राज्य केलाय आनी तुवें शिसांक दिल्ल्या भासोवणे प्रमाणे संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणली ती भासोवणी ती तूं सदांच जारी करीत आसाय सोम्या. संवसाराच्या एका आनी एका पंथार सक्रामेंताचें आराधन चलत आसा दिसाची 24 वरां आनी ह्या 24 वरांनी तूं भावार्थ्यांतय हजार आसताय. केदें वर्तें देणें तुवें आमकां दिलाय सोम्या. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुजी होगळीक आमी गायता. तूं आमच्या सांगात आसतना तूं आमच्या मदें आसतना कसलीच वायट सकत कोणीय मनीस ह्या खंयचीच पदवी आमकां कितेंच वायट करूंक शकना तसलो सांगात तूं आमकां दिताय सोम्या. तुजो सांगात आमी आशेता आनी तुजे खातीर आमी जिवंक अत्रेकता आनी आमकां आमी समर्पण दिता.
सोम्या जेजू आमकां हर एकल्यांकी वैयक्तीक रितीन तुवें आपोवन तुजें शीस केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. वर्तें देणें तुवें आमकां तुवें दिलाय. संवसारांत आणखी जायते मनीस तुजी वळख नातले आसात. वेगवेगळ्या कारणां लागून तुजी वळख जावन तुज्या लागीं येता आसतना तांचो संतोष वर्तो जावन आसा. जीण पर्यंत ते तुज्या खातीर जियेता सोम्या. आनी आमकां तुवें आमच्या पवित्र स्नानांत तुवें आमकां आपयलाय. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मोगळ सोम्या जेजू हे भाग आमकां सदांच फावो कर. तुज्या सहवासांत आसूं, तुज्या मोगांत आमी आसूं आनी तुवें आमचे संगी रावूंक सोम्या. हो उपकार मागोवंक आमी आज हांगासर तुजे संगी आसा आनी तूं आमच्या मदें आसा म्हणून आमची वर्ती पातयेणी जावन आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचो रचणार आनी आमचो सोडवणदार आमचो मोगाचो इश्ट सोमी जेजू क्रिस्त हांगा आसा. ह्या सोम्यान केल्लो तितलो मोग ह्या संवसारांत खंयच्याय मनशान करूंक ना आनी करूंक साध्य ना. जेजून ताच्या शिकवणेंत म्हणलें आपल्या इश्टा प्रास जीव दिवच्या मोगा प्रास वर्तो मोग दुसरो ना म्हणून. सोम्या जेजून एका इश्टा खातीर न्ही बगार संवसारांतल्या सकड मनशां खातीर ताजो जीव ताणें दिला. ताकाच ताणें खाली केला. कितेंच पाटी ताणें दवरूंक ना. निमाणो रक्ताचो थेंब पर्यंत ताणें आपणाकच खाली करून आमचो ताणें मोग केला. सर्व काळांच्या सकड मनशां खातीर, ताज्या आदी आसलेल्या मनशां खातीर, ताज्या काळाच्या मनशां खातीर आनी सदां सर्वता ह्या संवसारांतच्या सकड मनशां खातीर सोम्यान ताजो जीव ताणें खाली केला आनी ताजो मोग ताणें दाखयला. ह्या सोम्या थंय सदांच आमी ऋणी रावया. संतोषाच्या वेळार मात न्ही बगार आमच्या कश्टांच्या वेळार. कित्याक तो जावन आसा वेळ आमच्या परिक्षेचो. तरावळ म्हणचे कश्ट दगद आमकां येता आसतना आमी सोम्या थंय कितले विश्वासी आसा तें थंयसर पळोवंक मेळटा. ताच्या कश्टांच्या वेळार कुसारचे रुमकळटा आसतना तो बापाच्या कुशे विधेय जावन आमच्या सोडवणे खातीर तो विश्वासी रावलो आनी ताणें आमचो मोग केलो. ह्या सोम्या थंय आमी कितलो मोग करता म्हणून सांगल्यार आनी कितेंय केल्यार तें उणेंच. कित्याक म्हळ्यार सोम्याचो मोग तो उंचाय नातलो. सोम्याचो मोग तो गुंडाई कळीत नातलो. सोम्याचो मोग तो आरान दवरूंक आटापूंक जायनातलो तितलो. मोगळ सोम्या जेजू ह्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमची बलिदानां तुका नाकात. बगार आमच्या पाश्चातापाचें काळीज मात्र तुका जाय. ह्या सांजेच्या वेळार सोम्या जेजू हांगासर आमी हांसता आसतना आमच्या काळजाच्या गुंडा येता न्हू तुजी वाकाण स्तुती आमी करता. तुका आमी अर्गां दिता. तुजी होगळीक आमी गायता. मोगळ सोम्या जेजू आमकां तुवें रसिल्ल्या खातीर तुज्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन आमी तुका अर्गां दिता. सोम्या अर्गां आराधना आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आराधना आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आराधना आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. मोगळ सोम्या जेजू कुर्साचेर उमखळोवन तुकाच खाली करण तुजें रगत वारोवन आमकां तुवें पातकातावन धुवन काडन आमकां हर एकल्यांक तुजी भाव भयणी केल्ल्या खातीर अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. मोगळ सोम्या जेजू तुज्या मिसावाचो फळ आमकां सदांच लाभच्या खातीर पवित्र सभा घडोवन त्या पवित्र सभेच्या साक्रामेंताच्या झरी मारिफात तुजी दैवीक आशिर्वाद आमकां फावो करताय देखून अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हर एक पावटी आमी तुजें उतर आयकता आसतना त्या उतरा मारिफात जिवीत दिवचे उतरां तूं आमकां फावो करताय. आमकां दैवीक जीव तूं फावो करताय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या आत्म्याचें खाण जावन तुजी कूड आनी रगत तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां सदांच तूं सांगात दिता आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिणेंत आमी कश्टांच्या वेळार आसल्या वेळार आमच्या सांगाता तूं रावताय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या संवसारांत आसचे व्हड कुटुंब पवित्र सभा आनी त्या कुटुंबाचे सांदे जावन आमकां तुवें विसरून काडलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. अर्गां आराधन आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमच्या कुटुंबाचेर
फाटल्या जिन्येंत आनी तशेंच आज प्रत्येक रितीन तुवें आमकां हो दीस दिवन आमकां राखून सांबाळलेले खातीर आमी तुका अर्घ दिता सोम्या. अर्गा आराधन आणि होगळप तुका सोम्याची सोम. भुवी सभेंत वावरूंक तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक आनी तशेंच तुजे साक्रामेंत वांटूंक तुजी सेवा लोकांक दिवंक आनी त्या मारिफात लोकांक तुजे ते हाडचे खातीर समार याजकांक धार्मिकांक तुवें आपयल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता सोम्या. अर्गा आराधन आणि होगळप तुका सोम्याची सोम. मोगाळ सोम्या जेजू तुजो मोग सगळ्या संवसारार पावोवच्या खातीर जायते जण लायक भाऊ भयणी सहित तांच्या जिवाची पर्व करनासतना कुटुंबाक तांच्या सांगाता घेवन थोडे पट कुटुंबांतून पयस वचून तुजो मोग प्रगट करतात, तुजी वळख लोकांक दितात. ह्या वर्त्या देण्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुका अर्घ दिता. अर्गा आराधन आणि होगळप तुका सोम्याची सोम. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजून आमचो वर्तो मोग केला. आमी कितें करी येता? आमी गीत गायता आनी सांगाताच ताजी स्तुती आमी गायता. ताजे सांगाता आमच्या सगळ्या जिन्येंत आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवंक जाय आनी सोम्या खातीर आमी जिवंक जाय. ह्या संवसारांतल्या उरल्या खंयच्याय उद्देशा खातीर न्ही, बगार जिणेचो एकच उद्देश आसा, आमच्या जिणेचो सोम्या खातीर आमी जिवोवचें. केदोळ पर्यंत? आमचो जीव आसता पर्यंत, आमच्या जिणेचे निमाणे घडये पर्यंत. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ या कांतार आमी गायता आसतना त्या कांतारांतले शब्द आमच्या कारण घेवया आनी आमी आमच्या जिणेचे निमाणे घडये पर्यंत सोम्या खातीर जियोंक आमी ताका भास दिवया आनी तशेंच आमचें जिवीत ताका आमी समर्पिया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸುವೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಣ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या जिन्याच्या अखेरपर्यंत सोम्या जेजू आम्ही तुझं मोग करता. आमच्या जिन्याच्या अखेरपर्यंत तुझ्या खातीर आम्ही जियेता सोम्या. आमच्या जिन्याच्या अखेरपर्यंत निमाण उस्वासपर्यंत आम्ही तुझं मोग करता सोम्या. आमकांच आम्ही तुका समर्पण दिता. आमच्या सगळ्यां जिवीत, आमच्या जिन्यातले हर एक साधना, आमची सोलमणी, आमच्या सहित सगळं तुका आम्ही समर्पण दिता. आमच्या सगळ्यां जिवीत सोम्या जेजू तुझ्या खातीर आम्ही अर्पिता. तुझं आम्ही मोग करता सोम्या. Hallelujah, 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 hallelujah. Quedó bordo de amso, 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 quedó Bordo de Vamso, bordo de Vamso. त्या देवा नमन करूया, त्या देवा होगळाप दिव्या, त्या देवाची स्तुती करूया. तो देवांसो त्या देवा नमन, त्या देवा नमन करूया, त्या देवा
होगळा दिव्या स्तुती करूया त्या देवाची स्तुती करूया केदवोट तो देव आमचो आमी गावया हालेलुया आमी गावया हालेलुया आमी गावया हालेलुया आमी गावया हालेलुया. उभे राहिला कडेत सोम्याची उतरां आमी आतां आयकुया. सांजुवावनु बरयल्ली सुवार्त अध्याय 19 वळू 8 तावन 11 पर्यंत. इतलें आयकून पिलात आनीकय चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे. तुका सोडूं की म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सांव की म्हाका पदवी आसा हें तूं नेणाय गे म्हणलो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातिल्ली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. वयर तावन तुका ती दिवंक नातिल्ली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनीकय व्हड गुन्यांव आदारला. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडो वेळ आमी आतां आयकल्ल्या सोम्याच्या उतरांचेर नियाळ करया. आमच्या भोंवतणी एक भिरांतीचें वातावरण वाडोवन येवचें आयल्या दिसांनी आमी पळयता. आनी तें वातावरण आमचो भावार्थ जियोंक आनी तशेंच तो उक्त्यान उसारूंक एका रितीन आमकां अडसून धरलेले बरी करता तें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अशा संदर्भाचेर आमी कितें करूंक जाय? आमी आमचो कल्लार बदली येता. आमी वांचे खातीर आमी बायलांन दाखयचें म्हूण ना आनी सबार जाणां अशें करचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी एका कुशीन मनशां तांचें धैर्य दाखयतात असल्या संदर्भाचेर कितेंय जावं दी हांव सोम्या खातीर जियेतां. कित्याक म्हळ्यार सोम्यान म्हज्या खातीर ताचो प्राण दिला. आनी आमी आज असल्या वातावरणांत जियेत आसतना आमी कितें करूं जाय? सोम्या मुखार आमी बसल्या. देवाची उतर ताजीच उतरां आमी आयकली. आमी आतां आयकल्या सोम्याच्या उतरांचेर आनी तशेंच पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळच्या इतर गणिता मारिफात पवित्र सभेच्या फाटल्या 2000 वर्सांच्या चरित्रेंत कश्ट, दगदोणी, पर्सिक्युशन हें सकट घडता आसतना शिकप आसले शिकप नातले मनीस तांच्या भावार्थांत कशें जियेल्यात तें आमी पळोवया. आनी तो वळू आमकां सोमी जेजू वाट दाखयतालो. पवित्र आत्मो आमकां सोलोवन व्हरतालो. देखून थोडो वेळ हो नियाळ आमी हांगासर करया. मोगाच्या भाव भयणीनो, पोरण्या सल्ल्यांत एस्तेर पुस्तक आसा. आनी ह्या पुस्तकांत आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा मोर्देकाय जकोनिया रायाक बंदिवान करून व्हरता आसतना ताकाय बंदी करून व्हेल्लो. अहासुएरस वो राई थंयसर कारभार चलयतलो आनी असल्या संदर्भाचेर ताची पट्टा राणी ती एक दीस रायान सांगलें उतर आयकनातल्या खातीर रायान सलाह विचारली कितें करचें गे म्हणून. आनी उरल्या सकट सलाहदारांनी म्हळें तिजें कितें पोजिशन आसा आनी ताका कितें टायटल दिलां पळय तें काण सोडचें. कित्याक म्हळ्यार जर तर रायान सांगता आसतना एक स्त्री आयकना जाल्यार फाल्यां सकाळीं सकट स्त्रियो सळगी काण घेताली. दादल्यांक आयकूंक ना. त्या देखून तिजें कितें टायटल दिल्लें आसा पळय तें काण सोडया आमी म्हणून. रायान तिजी सोबाय दाखोवच्या खातीर तिका आपयलें आनी ती ताका कबूल नातली. आनी आमी पळयता
एस्तेराच्या पुस्तकांत रायानं त्या सल्लागारान दिल्ल्या सुचनाप्रमाणे तिचे रायपाट या कितें टायटल आसलें तें कांड उडयलें आनी उपरांत रायाक दुसरी एक रायकुंवरन एक राणी सोदचें काम चल्लें आनी तसल्या संदर्भाचेर जुदेव एकली चली मोर्देकायाच्या बाबल्याची धूव तिचें नांव एस्तेर मागीर दिलें आनी तिका विंचून हाडली सुजा म्हणल्या प्रदेशांत ती जियेताली आनी मोर्देकायन तिका सलाह दिल्ली खंयच्याय कारणा खातीर केदाळाय तूं जुदेव म्हूण दाखयनाय म्हणून आनी ती चली ताच्या बापल्याच्या पुतान सांगले प्रमाणे तशेंच जियोंक तिणें सुरू केलें आनी ताच्या मागीर अशें ती आसता आसतना त्या रायान एकल्या मनशाक ताज्या आस्थानांत ह्या राज्यांत मनशाक नेमाक केल्लो ताचें नांव हम्मेदाचो पूत अगागीत हामान म्हणून राया उपरांतलो हुद्दो ताका दिल्लो आनी तो वेता आसतना भायर भितर वेता आसतना सक्कड मनशांनी तकली ताका बागोवंक आसली कित्याक म्हळ्यार राया उपरांतलो नेक्स्ट मनीस तो पूण रावळेराच्या बागलार बसून आशिल्लो मोर्देकाय ताणें तकली बागयली ना कित्याक म्हळ्यार ताच्या मतीन स्पश्ट आसलें बंदिवान हांव जावन आयला जावंक पुरो पूण हांवें तकली बागोवची एकल्याक मात्र म्हणजे सर्वेस फॉर देवाक आनी तें हामानाक बारीक कोडू लागलें तितलें मात्र इन्सल्ट भोगलें आनी ताणें रायाचे कान फुंकले कितें म्हळ्यार आमच्या ह्या आस्थानांत राज्यांत एक कुळी आसा एक लोक आसा आनी तो लोक रायाक मान दिना रायाचे कायदे पाळिना म्हणून आनी ह्या संदर्भाचेर राय आहासुएरस ताणें हामाना सांगलें तुका कितें करूंक जाय तें कर ह्या परजेक ते कायदे आयकना जाल्यार तांकां कितें करूंक जाय तें कर आनी हामानाक तितलेंत पुरो आसलें तो वचून रायाची मुदी भांगाराची ताजी मोरी मुदी व्हरून गेलो आनी ताणें एक शासन प्रगट केलें सक्कड 127 प्रांतांनी 127 प्रॉविन्सस फ्रॉम इंडिया टू इथिओपिया आमी पळयता इंडियाचें नांव 2 फावट येता ह्या एस्तेराच्या पुस्तकांत आनी थंयसर आमी पळयता हामानान इडिक्ट ताजें शासन पास केलें कित्याक म्हूण सांगल्यार आधार म्हयन्याच्या 13व्या दिसा जुदेवांक सक्कडांकी तांकां जीवशी मारूंक जाय कित्याक म्हळ्यार ते मनीस रिबेलियस पीपल रायाची आज्ञा ते पाळिनात देखून तांकां सक्कडांकी जीवशी मारूंक जाय आनी हें आयकल्ले जुदेव सगळे निर्वासीत बंदिवान जावन आसले आनी त्या परदेशी लोकांक ते जियेताले तांकां व्हड कंत जाली आनी ह्या सगळ्या संदर्भाचेर मोर्देकाय मस्तू कंतिश्ट जालो आनी ताच्या मागीर दुखेस्त जालो आनी ताणें एका दुता मुखांतर एस्तेराक राणी जावन आसली विंचून काडलेली तिका आनी तिका एक संदेश धाडलो आनी तो कितें म्हूण सांगल्यार आमचो लोक कश्टांत आसा तुवें ह्या संदर्भाचेर तांकां राखत जाय म्हणून आनी राणयेन पाटी सांगून धाडलें रायान आपयल्या शिवाय हांवें ताच्या मुखार वेचें बरी ना ताजो भांगाराचो दांडो ताणें म्हज्या कुशी दाखयल्या शिवाय हांव भितर गेलीं जाल्यार हांव मरतलीं आनी तो हळू मोर्देकायन परत्यान सांगून धाडलें हळे तूं आमकां राखताय या राखनाय आमकां देव राखतलो पूण इतलें उडास दवरूं आजू तूं भितर सुरक्षीत आसाय देखून तुवें जर तर कितेंय केलें ना जाल्यार एक दीस येतलो आनी त्या दिसा तूं कश्टांत आसतली आनी इतलें आयकल्ल्या राणयेन पाटी संदेश धाडलो मोर्देकायक कितें म्हूण सांगल्यार सक्कड लोकांक सांग जुदेवांक मागणें करूंक 3 दीस सक्कड तुमी मागणें करा आनी आमी मागणें करता आनी सक्कड लोकांनी मागणें करूंक सुरू केलें आनी राणी एस्तेरानी तिजें नाजूक वस्तूर काडलें गोणी वस्तूर न्हेसली आनी तिजी परमळाची तेलां आहलीं ती काण तिणें देगेर दवरलीं आनी तिणें धरणीर बसून तिच्या साकरनी सांगता 3 दीस मागणें केलें सगळे राज्यांत जुदेव लोकी माग लागलो देवा लागीं तांणी मागलें देवा उडास कर तुवें तुज्या लोकांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान सोडून हाडलेलें आज ही परजा कश्टांत आसा आमचो उडास कर आमकां राख देवा म्हणून आनी तिसऱ्या दिसा तिजो उपास सोमतास राणी परताने पोटी तिका श्रृंगार कर लागली आनी दोगां सेवकींच्या आदारान रायाच्या मुखार गेली राय गंभीर आनी रागार पळयत आसतना राणी ती लकली आनी कोसलली सकल आनी तसल्या संदर्भाचेर राय ताजे मौन बदललें कित्याक म्हळ्यार देवान तें बदलिलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताज्या स्वभावान न्ही कित्याक म्हळ्यार ताज्या स्वभावान राणी सांगनासतना आयलें देखून ताणें जिवेशे मारी येतें
आणि ताच्या भायर कसली शिक्षा दिवी ते पूण देवान रायाचें मन बदलिलें आनी तो राय उठोन धांवन आयलो आनी तिका सुदारसून तिका जी जतन घेवंक सांगली आनी आमी पळयता मुखार एस्तेराच्या पुस्तकांत रायान विचारलें राणये तुका कितें जाय विचार म्हज्या लागीं अर्दो राजाचो वांटो जाय जाल्यार विचार हांव तुका दिता म्हणून भास दिली रायान आनी राणयेन राया लागीं विनंती केली फाल्यांच्या दिसा तूं आनी हामान तुमी जेवणाक जाय हांव तुमकां जेवण तयार करता आनी राय जायत म्हणलो दुसऱ्या दिसा दोगी जेवणाक आयले दाकांचो वायन पियले संतोष पावले आनी रायान विचारलें राणी एस्तेर तूं कितें विचारूंक अपेक्षिताय कितें सांग आनी राणी म्हणली रायाची दर दया तर फाल्यांच्या दिसा हांव आनी एक जेवण तयार करता आनी त्या जेवणाक तूं आनी हामानान येवंक जाय आनी तो हळू म्हज्या मतीन कितें आसा हांव तुका परगट सांगतली कळीत करतली म्हणून राय म्हणलो जायत आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीच्या वेळार हामान ताच्या कुटुंबांत सांगूंक लागलो कालच्या दिसा एस्तेर राणयेन जेवण केल्लें रायाक आनी म्हाका मात्र आपयल्लें दोगांक मात्र गड्ड जेवण आसलें आनी इतलो व्हडलो एक स्थान रायान म्हाका फावो केल्लो प्रिविलेज ताणें म्हाका दिल्ली राणयेन म्हाका दिल्ली आनी ताच्या कुटुंबाची भोव संतोश पावली आनी तांणी ताका प्रोत्साह दिलो आनी ताच्या मागीर एक काम ताणें केलें ताणें वेचे पयलें आनी तें केलें म्हूण सांगल्यार दोग द्वारपालाक ताणें रायाक जीवशी मारूंक प्लॅन केल्लें आनी असल्या संदर्भाचेर ती खबर मोर्देकायन देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान जाणा जावन वचून रायाक कळीत केल्ली आहुसर आसा ह्या रायाक आनी रायान तांकां बंदिवान करून जिवेश मारची आज्ञा दिल्ली आनी मोर्देकाय ताका ताच्या मतींत एक प्लॅन आसलें रायाचें आनी हामान त्या दिसा दुसऱ्या दिसा जेवणाक येता आसतना रायान विचारलें हामान कितें म्हणटाय एकल्या मनशाक हांवें मान करूं चिंतला सन्मान करूं ताका कितें मान करूं जाय सांग म्हणून आनी हामानान चिंतलें राया उपरांतलो दुसरो मनीस आपूण तूं राय आनी कोणाक सन्मान करतलो देखून ताणें म्हळें ताका बरी मुस्ताकी न्हेसय जाय आनी ताच्या मागीर ताका घोड्याचेर बसय जाय म्हणून आनी रायान म्हळें जें कितें तुवें सांगलां पळय तें हामानाक कर आनी हामान ताका तकलेक मारलें बरें जालें कित्याक म्हळ्यार ताणें प्लॅन केल्लें राजाची आज्ञा आसा ताजी परवणगी आसा देखून एक 50 ती उबार असो खांबो उबारन ताचेर मोर्देकायक उमकळावंक जिवाची शिक्षा दिवंक ताणें प्लॅन केल्लें आनी आतां राय ताका सन्मान करता कित्याक म्हळ्यार जें कितें द्वारपालाकांनी प्लॅन केल्लें तें मोर्देकायन देवाच्या प्रेरणान आपणा सांगलां आनी कोण ताका पास मांडून आसलो त्याच मनशा कारणां मोर्देकायक रायान ताका सन्मान करीशें केलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केदाळ आमी हेरांक वायट चिंताव तो वळू देव एक बागेल बंद करतना आनी एक बागेल उक्तें करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हामान चप्पो जालो आनी मागीर जेवणाक भितर गेलो आनी ते जेवणार आसता आसतना रायान मोर्देकाय लागीं हामाना लागीं एस्तेराणी लागीं विचारलें राणी तूं काल म्हणटाली आज कितें सांगूंक आसा म्हणून कितें सांग म्हणून आनी त्या वेळार राणी म्हणली राया तुज्या आस्थानांत तुज्या राज्यांत एक लोक आज कश्टांक बली जाला आनी इतले मात्र न्ही कश्टांक बली जाला मात्र न्ही तांकां सगळ्यांक जिवेशी मारची आज्ञा सगळ्यांनी गेल्या सगळ्या तुज्या राज्याच्या 127 प्रॉविन्सांत वचून पावल्या आमी कश्टांक वळख जाल्यार भियेते ना आमी संकश्टाक आनी तशें दगदनेक बली जाल्यार इतले आमी रडते ना आनी रायान विचारलें कोण तो मनीस आनी राणयेन म्हळें हामान वो कपाटी मनीस राय तक्षणांत रागान उठलो आनी तो भायर गेलो आनी तो वळू हामान राणयेच्या पांयां पडलो कित्याक म्हळ्यार तो तोत्तरलो ताका कळीत आसलें रायाक राग आयला आनी हाची शिक्षा आपणाक मेळटली म्हणून आनी थोड्या वेळान राय भितर येता आसतना ताणें पळयलें हामान राणयेच्या पांयां पडून आसलो आनी रायान म्हळें वो मनीस कपाटी मनीस म्हज्याच दोळ्या मुखार म्हज्याच राज्य भितर म्हज्याच आस्थानांत राणयेचेर अत्याचार करूंक येता वो आनी रायान म्हळें ताच्या सैनिकांक व्हरा आनी हाका व्हरून कितें 50 पिटी हातीसो ताणें खांबो उबार लागीं ताचे व्हरून उमकळ्या ताका म्हणून आनी ताका व्हेलो आनी
ताका व्हरून ताजेर कळयलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो हात स्पश्ट आमकां पळोवंक मेळटा. केदाळ मनीस देवाचेर आपली संपूर्ण पातयेणी दवरता आनी केदाळ मनीस आपल्या काळजांतावन मनांतावन देवाक उलो मारता ताच्या कश्टान. तो वळ देव त्या मनशाक जाप दिता. सबार धकले आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटात. एस्तराच्या पुस्तकांत स्पश्ट रितीन आमकां पळोवंक मेळटा. हामानान सगळे जुदेव कुळयेक ताणें नाश करूं चिंतलें. अकरेक नाश करूं चिंतल्या ताणेंत त्या 50 हाती उबाऱ्याच्या खांब्याचेर वचून ताणें मरजय पडलें. देव लोकां लागीं आसलो. ताणें विंसून काडलेल्या लोकां सांगात आसलो. केदाळ लोकांनी तांणी धरणीर पडोन गुणी वस्तूर न्हेसोन आंगार गोबर घालून मागणें केलें की देव तांचें मागणें आयकलो आनी त्या सगळ्या परजेक ताणें राखलें. आनी उपरांत राय म्हणलो, आतां तुमकां कितें करूं जाय मोर्देकाय. ताका दुसऱ्या स्थानाक हाडलें आनी तो म्हणलो, तुमची रक्षण करूंक हांव तुमकां परवणगी दितां. आनी त्या मोरीच्या मुद्द्याच्या उपयोगान मोर्देकायन भोव बरें एक ताणें पत्र तयार केलें आनी सगळ्या राज्यान धाडलें परतने पट. कित्याक म्हळ्यार राय म्हणलो, एक पावटी हांवें आज्ञा दिल्या ती म्हाका पाटी काडूं जायना. आतां तुज्या लागीं परवणगी आसा. तुका हांवें फ्रिडम स्वातंत्र्य दिलां, तशें तुमकां राखत जाय तें तुमी करा म्हणून. आनी मोर्देकाय भोव जाणवान देवाच्या प्रेरणान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताणें भोव सोबीत रितीन पत्र बरयलें. तें कळलें की म्हूण सांगल्यार कोण सकडी आदार म्हयन्याच्या 13व्या दिसा जुशी मारूंक येतात तांकां फाटीं उपराटून मारची तसली पदवी तुमकां आसा. आनी आमी पळयता आदार म्हयन्याच्या 13 दिसा कोण सकडी जुदेवांक जिवशी मारूंक आयिल्ले तांकां सगळ्यांकी जुदेवांनी धर्न तांकां नाश केलें. आनी थोड्या जाग्यांनी तांणी परवणगी विचारली, राया तुजी खुशी तर आमकां आनी एक दीस दी. आनी अशें दुसऱ्या दिसाय अशें घडलें. आनी कोण सकडी सैनीक तयार केल्ले जुदेवांक मारूंक त्या सगळ्यांचे नाश जाल्ले. आनी आमी पळयता इस्रायल प्रजा आजुनी आधार म्हयनो मार्च एप्रील म्हयन्याच्या त्या म्हयन्याच्या 14व्या तारीख दिसा पुरीम फेस्टिवल म्हणलें फेस्त आचरण करतात. ह्या फेस्ताचो उडास काण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. राजाज्ञा आसली. कितें करूंक म्हूण सांगल्यार कोण रायाक खाल जायनात तांकां जिवशी मारूंक. राजाज्ञा, सरकाराचो कायदो. आनी सगळे लोक देवान विंसून काडलो लोक भियान तोरतोरून गेलो कालें करचें गी म्हणून. आनी ह्या सगळ्या संदर्भाचेर आमी पळयता केदाळ लोकांनी देवाक बोब मारले. आनी राणयेन वचून विनाती केली. मोर्देकायन म्हणलें, देवान तुका येत्ते खातीर विंसून काडलां जावं पुरो, वच आनी विनाती कर. आनी तिणें केलें आनी सगळ्या लोकांक बाचावी मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे घडीत पोरण्या सोल्ल्याचें नव्या सोल्ल्यांत कितें सकट घडलां. पवित्र सभेच्या सुरविल्या शतमानांनी क्रिस्तवांनी तांणी कितल्या एका धैर्यान आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलां तें आमकां पळोवंक मेळटा. सुमार सुरविल्या 3 शतमानांनी, 1-2 न्ही, सुरविल्या 3 शतमानांनी क्रिस्तवांक जेजूचेर पातयेनी दवरता म्हणले एका उद्देशा खातीर तांकां तालवाऱ्यांनी जिवशी मारला. तांकां सिंहाक बली दिलात. तांकां खांब्यांक बांदून तांचेर तेल वतून उजो दिला. नाना तरांनी चित्रहिंसा तांकां दिला. एकच कारण तो लोक जेजूचेर पातयेनी दवरता म्हणलो एकच कारणा खातीर लोकांक तांणी ह्या रितीर चित्रहिंसा दिली, टॉर्चर्ड, तें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण लोकांनी धैर्य सांडूंक ना. ते धैर्यान संतोशान आपल्या जिवाचें बलिदान भेटय लागले. ते कुर्साचेर त्या रुखाडाचेर उमकळटा आसतना तांकां सगळ्यांक उजो दिता आसतना एकामेका उत्तेजन दिवन ते कांतारांक गायला आयले. तांकां सिंहाच्या तोंडार दिता आसतना मुखार तांच्या मुखार तांच्या सहउद्योगीचे या तांच्या लोकांचे मांसाचे कुडके तांणी पळयले. थोड्यांचे हात थंय आसात, थोड्यांचे पांय आसात, थोड्यांचे तकले आसात. आनी तरी पूण तांणी मरता आसतना भियोन सोम्याक तांणी नेगार करूं ना, सोम्याक तांणी सोडूं ना. बगार तांणी गितां गावन संतोशान एकामेका उत्तेजीत केले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, कॉन्स्टँटिनोपल आयिल्लो 4थ्या शतमानांत आनी ताजे उपरांत ताणें सगळ्यांक स्वातंत्र्य दिलें क्रिस्तांव जावंक. पूण ताजे पयलें एक क्रिस्तांव धैर्यादीक ते जावन आसात रियल मार्टर्स आनी हिरोज ऑफ द चर्च. आमी आमच्या भोंवतणी एंटरटेन मिडियांत आमी पळयता जायते हिरोज खाली 4-5 दिसांक 4-5 वर्सांक थोडे तेंपाक आसचे.
पूण दीज आर द रियल हिरोज. कित्याक म्हळ्यार जिवाची पर्वा करिनासतना सोम्यातय तांणी आपलो भावार्थ प्रगट केलो आनी त्या देखून जायतो लोक क्रिस्ताक पातयेवंक लागलो. दे आर द हिरोज. आनी तसले हिरोज आज आमच्याय काळार आमकां पळोवंक मेळटात. 1940 इसव्यांत रोमानियांत रशियाचे सैनीक आयले. काल्याक म्हळ्यार कम्युनिझम तें सगळ्यांनी प्रगट करूं. आनी तो वळू तांणी स्टालीन तो वळ स्वतांचो मुखेली ताच्या नांवान ते सभा आपयताले आनी ते सभा आपोवन कितें करताले म्हळ्यार लोकांक पुरो सगळ्यांक की कम्युनिझम ही तत्वां लोकांच्या मतीन घालच्या खातीर आपयताले. आनी एक दीस एका सभासालांत ताणें वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांक आपयले, धार्मीक फुडाऱ्यांक आनी तशेंच अधिकाऱ्यांक, आनी तांकां उलोवंक अवकाश दिलो सगळ्यां मुखार. कित्याक म्हळ्यार फुडारी उलयता आसतना लोक तांकां कान दितात आनी तांच्या फाटल्यान येतात आनी त्या देखून फुडाऱ्या मुखांतर लोकांच्या मतींत कम्युनिझम तत्वां घालच्या खातीर तांणी ती सभा आपयली. आनी एकल्या उपरांत एकलो येवन मुखार येवन म्हणलें स्टालिनान आमकां इतलें बरें केलां आनी आमकां रशियाच्या कम्युनिझमा वरवीं कांय भिरांत ना. कित्याक म्हळ्यार तें आमकां आसता पर्यंत संरक्षण आसा, आमकां रक्षण आसा, आमी सुरक्षीत आसा, आमकां कांय भिरांत ना, आमकां स्वातंत्र्य आसा म्हणून. आनी असल्या संदर्भाचेर थंयसर एक जोडें बसून आसलें. ताचें नांव रिचर्ड उम्ब्रांड आनी ताची पत्नी आसली सबीना. ताणें पळयता आसतना तांकां मस्त कळवळे बगले. कित्याक म्हळ्यार हे मनीस भावार्थी मनीस सगळ्या मुखार रावन आज अशें उलयतात. सोम्याक मान करच्या बदलाक, सोम्याक ताका नांव काडच्या बदलाक आज त्या अधिकाऱ्या मुखार रावन हे मनीस सोम्याक सोंड घालतात. दॅट लेटिंग डावन क्रायस्ट. मस्त कळवळे बगले तांकां. एकल्या उपरांत एकलो धार्मीक फुडारी येवन ते स्टालिनाची आनी रशियाच्या सरकाराची प्रशंसा करताले. आनी तसल्या संदर्भाचे जोडे दोगांय तकली पोंदा घालून खंत काडून बसले. आनी बायलेन लोक कुट्टून म्हळें रिचर्ड तूं कित्याक उलयनाय गे म्हणून. ताकाय बगतालें काल्यार म्हळ्यार जें कितें कर्ण आसा तें सारकें न्ही सूख म्हणून. आनी तो बायलेक समाधान कर म्हणलो हांव आतां वचून उलयन जाल्यार तुका मागीर घोव आसोना, पती आसोना म्हणून. आनी बायलेन पत्नीन ताच्या कुशीन पळयलें आनी म्हळें म्हाका भिवकुऱ्या पतीची गरज ना. आय डोंट वॉन्ट ए कावर्ड हजबंड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देव ताका जाय जाल्ल्या वेळार तो कोणा मुखांत कशें उलय जाय तें तांच्या मतीन घालता आनी तें कारण जाता पवित्र सभेच्या वाडावळीक आनी तशेंच देवा ते आमची फाती घट करच्या खातीर. आनी तें उतर आयकल्लेंत रिचर्ड उम्ब्रांड उठलो आनी म्हणलो म्हाकाय उलोवंक आसा म्हणलो. आनी सभा चलयणाऱ्यान विचारलें हो कोण मनीस. आनी ताचे सांगाता बसयल्ल्यानी म्हळें तो रिचर्ड उम्ब्रांड, तो लुथरन पास्टर. आनी देखून तो उलयत जाल्यार ताच्या समुदायाचे सगळे आयकतले, सुलाभेन आमकां कम्युनिझम स्प्रेड करूं जातलें. आनी ताचे मागीर ताच्या सर्ते प्रमाणे ताका उलोवन दिलें आनी तो आयलो आनी उलयलो. सगळ्यांनी उलयल्ल्या विरोध जावन एकलो मात्र व्यक्ती उलयलो. तो म्हणलो आमी तकली बागोवचे काली सोम्या जेजू क्रिस्ता एकल्याक मात्र म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी खंयच्याय तत्वांक आमी तकली बागयना आनी आमचो गुरू जावन आसा जेजू क्रिस्त एकलोच ओन्ली मास्टर and we bow only to him, not to anybody else, not any power. आणि अध्यक्ष म्हणलो तुवें काले सांगलें तो आमच्या पक्षान उलयता म्हण तो काले उलयता आसा ताजें मायक बंद करा म्हणलें. पूण जें कितें रिचर्ड उम्ब्रांड ताका उलोवंक आसलें गे तो उलोवनूच सगळें कंप्लीट करून गेलो. लांच स्पीच थंय आसलेल्या लोकांनी ताका इतले ताळयो पेटले की थंय आसले सगळे अधिकारी ते तकली पोंदा घालूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाऊ भयणीन आमच्या बंतोनी एक वातावरण उब जाता आसतना थोडे फावटी आमी भियेता, कांगाल जाता. आमकां काय ती रेड घालतात गी, ही रेड करतात गी आनी ते तांतू फसयतात गी, आमकां अंतू फसयतात गी आनी कालें करतात गी म्हणून. पूण त्या जोड्यान धैर्य घेतलें आनी जें कितें सांगूंक आशिल्लें सगळ्या लोकां मुखार क्रिस्ताक साक्ष दिली आनी ताजो परिणाम ताणें बगी जाय पडलो. एका सांजेर ती एका काजाराक भायर सरता आसतना तांच्या पुता संगी रिचर्ड उम्ब्रांड ताका गुडाचार्यान येवन धरून व्हेलो. डॉफ्ट म्हणल्यार प्रिजन, जैलांत व्हरून घालो. जेजून कितें म्हळां
जो कोण म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता गी तो आपणाचो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जेजून कोणाक हें बसवना ताजो पाटलाव करता आसतना आमच्या जिणेचे सक्कड कुरीस कॅन्सल जातात, रद्द जाता म्हूण सोम्यान खंयच्या कडेन सांगू ना. जेजून आमकां कितें म्हळां म्हूण सांगल्यार जो कोण म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता आपणाचो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. आनी तशें करताना सोम्यान हेंय उतर सांगलां, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. खंयचेय विकाळ जीवदळी आनी कसलेय वीक तुमकां वायट करूं शकचें ना. आनी अधिकाऱ्या मुखार तुमी येता आसतना कितें उलोवंक जाय ते पवित्र आत्मो तुमच्या मतीन घालतलो, तुमी भियेजय म्हणना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. ताका त्या जैलान घालें आनी तांच्या अधिकाऱ्यान ताका विचारलें, एक सांग, तूं खंयच्या कडेन तुज्या लोकांक मेळयताय, तुज्या पंगडांत कोण सकडी आसात, तुका हांव स्वातंत्र्य दिता आनी तुवें वच येता बाय, तुका कुशायले बरी जीव येता, तुवें म्हाका हें सांग जाय, तुज्या सांगाता कोण आसात, तुज्या सांगाती कोण, क्रिस्तांव कोण म्हूण सांग म्हणून. आनी ताका रिचार्ड म्हणलो, हांव सांगना, म्हज्या सोम्याक हांव विकृत करिना म्हणून. आनी तो वळू त्या अधिकाऱ्यान म्हळें, बरें, तुका हाच्या अधीन करता म्हणून. एकलो धाटो मोठो मनीस आसलो आनी ताज्या हातान दिलो आनी ताणें ताका बुरबुरें ओडलें आनी ताणें ताका सरसरीत वाजयलें, मार हुमकळयलें आनी पांयाच्या सकला धरून सरसरीत वाजयलें. आनी तो म्हणलो, तुका डू यू नो द कॉर्नर म्हणलो. ताका कालें म्हूण कळोंक ना. आनी ताका म्हणलो, हांव तुका दाखयता ये. आनी व्हरून ताणें कितें केलें म्हळ्यार एक बॉक्स एकल्या मनशान रावयो तितलो मात्र ताजे व्हरून भितर घालो, बागील बंद केलें. आनी त्या बॉक्सा भितर आसलेल्या मनशांनी तांणी बसोवंक जायना, कित्याक म्हळ्यार रुंद ना, तांणी वणकोवंक जायना, कित्याक म्हळ्यार चारी भोंवतणी किळे आसात भितर तोपुल्ले. त्या मनशान थंय भितर रावचें, ताणें आसल्यात स्थितीर रावचें. कितलो वेळ, 2 दीस 3 दीस उदक ना, न्हीद काडूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार लकल्यार किळे तोपतात. आनी असल्या स्थितीचेर रिचार्ड उम्ब्रान तो ताजो वेळ करचे लागलो, न्हीद नासतना आनी तशेंच कश्टामध्ये. आनी तितल्यार ताजे कश्ट संपवनात. ताका परत्यान वण व्हरून ताका परत्यान वजयलें सरसरीत मार. आनी ताज्या मागीर ऊन तापयलें लंकड काडून ताका ताज्या कुडीक लागयलें. मस्त पोवटे कठीण दूख. तो बोमारलो जोरान, म्हाका काल्याक तूं मारताय गे म्हणून, काल्या खातीर दुखयताय. कित्याक म्हळ्यार कार्ल मार्क्सान कितें सांगलां, लेनिनान कितें सांगलां, तांती पडल्या शिवाय आमलेट करूं जायना म्हणून. आनी रिचार्ड म्हणलो, तांती पडटा आसतना तांती दुखना, पूण म्हाका दुखता. आनी ताका तो म्हणलो, दुखता बरें, तुका दुख जाय, कित्याक म्हळ्यार तुका जेजू जाय न्ही. आनी तो ताज्या भावार्थान तीर रावलो. ताणें भावार्थ सांडूंक ना. ताका धरून व्हरता आसतना ताणें ताज्या शिपाया लागीं विचारलें, आज कोलो दीस. ताका हांसले आनी म्हणलें, तुका दीस काल्याक. आनी ताणें विचारलें आनी तांणी ताका तो दीस सांगलो. तो जावन आसलो फेब्रुवारीची 29 तारीख. आनी रिचार्ड उम्ब्रान ताज्या ल्हानपणांतावन ताणें एक संवय केल्ली. कालें म्हूण जाल्यार हर एक दिसाक एक एक वाक्य ताणें बायपाटा करून दवरलें. आनी एका वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत 29 तारीख येता, 29. आनी त्या दिसाक एक स्पेशल देवाचें उतर, साम 96. आनी तांतलें उतर, तुज्या कश्टांच्या वेळार हांव आसतलो. आनी तें उतर ताणें बायपाटा करून दवरलें. हर एका वर्साचे एक एका दिसा एक एक उतर. आनी तें उतर ताका धैर्य दिवंक लागलें. घरा वचून सोकास वासा. आनी तो म्हणलो, देव म्हज्या सांगाता आसा. आनी त्या देखून तो ताजी फाती आनी सोडूंक तयार ना जालो. आनी तितले कश्ट दिले उपरांत ताका कितें केलें म्हळ्यार एका रुमा भितर उडयलें आनी एक रास उंदिरान सोडलें. कित्याक म्हळ्यार ताका गाय जाल्लें. आनी ताज्या मागीर ताज्या कुडीर मस्तू मार बेसां जाल्लें. उंदीर येवन खाताले ताका. आनी असल्या स्थितींत रिचार्ड तो ताज्या भावार्थान तीर रावलो शिवाय ताणें क्रिस्ताक नेगार करूंक ना. आनी तितले मात्रे आसतना आल्सेंद्रो म्हणल्यार एकलो तरणाटा ओडनाडलो ताज्या मुखार्त. आनी ताका तांणी सरसरीत वाजयलें. आनी तो रिचार्ड उम्ब्रान त्या वेळार म्हणलो, तुमकां कोणाक सांगूंक जाय, कितें सांगूंक जाय तें हांव सांगता, त्या तरणाट्याक तुमी सोडा म्हणून. हांव सांगता, तुमकां कालें जाय तें सांगता हांव, त्या तरणाट्या बिरमो सोडा म्हणलो. आनी त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो आल्सेंद्रो म्हणलो, रिचार्ड उम्ब्रांट, तूं आमचो याजक, खंयच्याय कारणा खातीर म्हजे खातीर तूं तोंड उक्तें करना. क्रिस्ताक तूं होगलीक दे. क्रिस्ताची महिमा तूं प्रगट कर. जेजू क्रिस्ताचें नांव तूं प्रगट कर म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.
या तरणाट्याक दुसरो मार ताच्या तकल्याचेर बसलो आनी ताच्या दोळ्या मुखारच तो थंयसर मरण पावलो. पूण मरचे पयलें ताणें त्या पास्टराक ताणें धैर्य दिल्लें. काले म्हूण सांगलें खंयच्याय कारणाक जेजू क्रिस्ताक तूं सांडी नाका. आपूण मरोंक तयार आसा पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताक तूं विकृत करनाका म्हणून. आनी आमी पळयता मुखल्या दिसांनी ताका TB लागली आनी तांणी व्हरून रूम नंबर 4 थंयसर गेलें. रूम नंबर 4 त्या कुडा भितर गेल्ले मनीस कोणी जिवंत जावन फाटीं येनासले. कित्याक म्हूण सांगल्यार निमाण्या दिसांनी तांकां थंय व्हरून घालचें आहलें. फाटीं हाडचें आसली तांची निर्जीव कूड मात्र. आनी तसल्या जाग्यार गेल्या वेळार रिचर्ड काले म्हणलो म्हूण सांगल्यार देवान म्हाका हे भाग फावो केला. ते कळ्ळें भाग्य म्हूण सांगल्यार ह्या संवसारांत आसता आसतना सांतां भक्तां सांगता जियोचे देवान भाग म्हाका फावो केला. कित्याक म्हळ्यार हे मनीस हांगासर आसचे इतले कश्ट सोंसता तरी पूण जेजू क्रिस्ताक नेगार करना ते. आनी हे जावन आसा सांत भक्त आपल्या कश्टा मारिफात आपल्या कश्टाच्या जिणया मारिफात सोम्या जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवचे. आनी ते जावन आसात ह्या संवसाराचे सांत भक्त तांच्या सांगाता थोडो वेळ करचो म्हाकाय फावो केला देवान. मोगाच्या भाऊ भयणीनो ताच्या पत्नीक साबिनाकी धरून व्हेलें. ब्लॅक सी तावन डॅन्यूब व्हड जैत न्हंय थंय पर्यंत एका कॅनाल बांदून हाडूंक. त्या कॅनाल बांदून हाडच्या कामांत साबिनाकी गेलें. कश्टांचें काम थोडे पोटी थंड उदकान तांकां लोटून घालतले आयस उदक जाय जाय म्हणून. आनी तांकां आतां पांयांक सांकळी घालतले. आनी रिचर्डाक विचारलें तूं आनकी काल मागताय. तूं हांगा जैलांत पडलाय तुजे अर्दी जिणी गेल्या आनी ताच्या मागीर तुजी बायल थंयसर तिकाय थंयसर कैदी केल्या. तुजो भुरगो घरा अनाथ जाला आनी काल्या खातीर तूं मागताय गे म्हणून. आनी तो म्हणलो तुजे खातीर मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो म्हणलो जाप दिवन त्या अधिकाऱ्याक तुजे खातीर मागता हांव. आनी तांकां हाता पायलीं सांकळी घालतले. जैला भितर बसून आमी वाजांतर खेळटा. तो वेळ तांच्या लागीं जैलांत वाजांतर नातली म्हाका हाता पांय गेल्ले सांकळी आसले. आनी तांणी आतां आमी पळयलें हांगासर ताळयो पेटून कांतारां गावची. आनी जैला भितर आसलेल्या त्या सैनिकांनी त्या कैदींनी तांच्या हाता पांयच्यो सांकळी हालोवन तांणी कांतारां गावंक सुरू केली आनी सोम्याची स्तुती गावंक सुरू केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ते जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो धैर्य एका क्रिस्तांव मनशाचें मरणाक भियेनासतना सोम्या जेजू क्रिस्ताक विश्वासी रावचें केदोळ पर्यंत आमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत. कित्याक सोम्या जेजू ताज्या जिणेच्या अखेर पर्यंत आमचो सगळ्यांचो मोग केला. ताजें जिवीतच ताणें आमच्या खातीर समर्पण दिलां. ताजें रगतच ताणें वाळयलां. आनी ताजे करून आमकां आसा देख पवित्र पुस्तकांत पवित्र सभेच्या चरित्र्यांत आमच्या जिणेंत कश्ट आयल्या वेळार आमच्या भावार्थाक बाधक आयिल्ल्या वेळार आटे बिटे आयिल्ल्या वेळार आमकां सरकार या इतर कोणी आमकां बंदिवान करता जाल्यार आनी ताज्या मागीर आमकां कितें अडसिता जाल्यार त्या संदर्भाचेर आमी कशें भावार्थ सांडिनासतना त्या भावार्थांत दृढ रावूंक जाय. आज संवसाराचेर वेगवेगळ्या गांवांनी आमी पळयता क्रिस्तांवांक दगदनी बगूंक मेळचे. हायेस्ट पर्सिक्युटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड इज क्रिश्चियनिटी. द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड ऑल्सो इज क्रिश्चियनिटी. आनी असल्या संदर्भाचेर असल्या सकडी येता आसतना आमी कितें करूंक जाय. आमी सोम्या थंय परतोवचें आनी ताका उलो मारचो. कशें मोर्देकायन आनी त्या लोकांनी तो वळ उलो मारलो गी सोम्याक तेच प्रमाणे आमी उलो मारचो. कित्याक म्हळ्यार मागणें इज ए स्ट्रॉंगेस्ट वेपन टू फायट एगेन्स्ट एनी एनिमी. उपरांत रिचर्ड उमरांड आनी ताज्या बायलेक साबिनाक $10,000 दिवन 1960 आनी 5 इसवेंत तांकां सुटका मेळ्ळी आनी ताज्या मागीर तांचें जिवीत तांणी अमेरिकांत करचिलें आनी ताज्या मागीर टॉर्चर्ड फॉर क्रायस्ट बूक बरयलो आनी तें फिल्म आयलें आनी मस्त मनशांक ह्या वरवीं धैर्य दिवंक लागले. ताणें धैर्य सांडून घातलें. तो मरोना भितर रूम नंबर 4 थंयसर ताजी जिणी अखेर जावना. तो भायर आयलो. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे ताणें संपूर्ण पातयेन दवरली. रूम नंबर 4 थंय तावन तो जिवंत जावन भायर आयलो आनी ताज्या मागीर ताणें ताजी साक्ष संवसाराक प्रगट केली. तुमी गुगलांत सर्च करी येता आनी ताजी साक्ष थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. कोण सोम्याचेर आपली पातयेन दवरता की तो जेजू केदाळे त्या मनशांक सोडून घालिना. तो जेजू केदाळे मनशांक सोडून घालिना. आमच्या भोंवतणी आज आमकां एका रितीचें मोड वातावरण आयलां जावंक पुरो पूण ताका आमी भिये जाय म्हणना. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 2000 वर्सांच्या चरित्र्यान आजकी सडीत पर्सिक्युशन्स क्रिस्तांवांचेर आयिल्ले. आजकी सडीत पापान रोमाचें पर्सिक्युशन वर्स्ट वन. ते सुरविल्ल्या 3 शतमानांनी
आणि त्या देखून तवळचे क्रिस्तांव भियोनात तांच्या लागी अधिकार नातलो, तांच्या लागी दुडू नातलो, पैसे नातले, आणि तरी पूण ते विश्वास रावलेले सोम्याक. आणि त्या देखून आज पवित्र सभा वाडत आयल्या सगळ्या संवसाराचेर सोमी जेजू क्रिस्त सोडवणदार. एका निजा देवाची खरी वळख आमकां करून दिलो. देव आमचो मोग करता आणि त्या मोगा खातीर तो बक्षिता म्हणलो वर्तो संदेश दिलो. सोम्या जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता हा संवसाराचेर परगटून आसा. त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया आमच्या काळजांतून आणि आमी विश्वास रावया सोम्याक आमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत. देवाचें उतर वाचून सक्रामेंताचें आराधन करून आमी मागया निरंतर कळनासतना. आणि ते मागणे आमच्या जिणेंत ट्रान्सलेट जावं दी. आमच्या जिणेच्या उतरांनी आणि करण्यांनी आमी ते हेरांक दाखोवया. तो म्हणलो काय म्हळ्यार रिचर्ड त्या जैलांत आसतना ताका तितले कश्ट दिता आसतना माय रिलीजन हॅज टॉट मी टू फॉरगिव्ह and not to hate my enemies. Praise the Lord. ती भास सगळ्यांक समजता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. राणी मारियाच्या पेरेंट्स तिच्या आवयन आनी बापायन वचून राज्यपालाक भेटलेल्या वेळार ताणें तेंता म्हणलें आय डोंट अंडरस्टँड वाय यू पीपल आर फॉरगिविंग. विचित्र दिसता संवसाराक पूण ते विचित्रपण लोकांक जेजू क्रिस्ता ते आकर्शण करता. केदळा कश्टाच्या वेळार बरें आसल्या वेळार कांय फरक ना साक्ष दिवच्याक. आमकां अधिकार आमच्या पक्षान आसल्या वेळार आणि ताच्या मागीर आमच्या मनीस आमच्या सांगत आसल्या वेळार जेजू क्रिस्ता साक्ष दिवचें व्हडलें काम न्ही. तें व्हडलें काम आणि ताच्या मागीर देवाक मेसोवचें काम केदालें म्हळ्यार केदळा आमी कश्टांच्या वेळार आसा. वेन वी आर पर्सिक्युटेड, वेन वी आर गोईंग थ्रू द डिफिकल्टीज ऑफ लायफ, त्या दळ जर तर आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता विश्वासून रावता ताच्या नांवाक आमी माये मागायता तो वळू जेजू क्रिस्ताक आमी साक्ष दिता आनी लोकांक ताजे संगी हाडटा लागीं हाडटा. चडान चड लोकांक आमी वळख दिता. ब्राझीलांत तांचो अध्यक्ष जावोस गोलवाट तो रशिया गेल्लो कम्युनिझम शिकोवंक आनी व्हडा उर्बेन फाटीं आयिल्लो तो. ब्राझीलांत सगळ्यांनी कम्युनिझम थंयसर परगट करूंक कातोलीक गांव संवसारांतलो व्हडलो कातोलीक गांव. आनी त्या वेळाचो बिस्प थंयसर तो आसलो ताचें नांव बॅरोस कामरा. आनी ताणें लोकांक उलो दिलो आमी सगळीं मागया, आमी सगळीं मागया कोंताचो तेर्स आमी मागया. आनी लोक भायर आयले हजारांनी लोकांनी तेर्स तांणी मागोवंक सुरू केलो. कळनासतना कंटिन्युअस तांणी मागणें केलें. तांच्या घरांनी रस्त्यांनी निरंतर मागणें केलें. 1960 आनी 5 इसवेंत जावोस गोलवाट ताच्या सांगात्या संगी देश पळून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मागण्याचो पावर तो, मागण्याचें बळ तें जावन आसा. Prayer is the strongest weapon God has given to his people. आमी ताचो पुरतो उपयोग करया. आमी मागणें करना म्हूण न्ही. आमी सदां करच्या मागण्याक आनी आमच्या काळजाच्या गुंडा येता न्हू सोम्याक आमी उलो मारच्या मागण्याक मत्तू व्यत्यास आसा. मोर्देकायनान ताच्या लोकांनी मागोवन नातले म्हूण न्ही. हेर दिसांनी मागलें पूण त्या 3 दिसांनी तांणी प्राजीत केलें, मागणें केलें. इतलें केलें की तांणी तांचें खाण घेवन नातलें आनी ताच्या मागीर तांणी सगळें कितें रायाळ आसा कितें मजेचें आसा तें सगळें कुशी दवरलें आनी गोणी वस्तू न्हेसून गोबर घालून तांणी दैन्यतेन कळवळेन मागलें आनी देवान तें मागणें आयकलें. आमी सगळें मागणें करता दिसपट तें आमच्या वेळा वेळाच्या मागणें आमी करता पूण त्या मागण्याक आनी सोम्या लागीं ह्या वेळार आमी करच्या मागण्याक व्यत्यास आसूंक जाय. काळजाच्या गुंडा येता तें मागणें येवंक जाय. आमकां कितें बंदर घालचें आसा सोम्या जेजू ह्या संदर्भाचेर तें कांड उडय. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांतलो मनीस ताच्या अधिकारान आनी ताच्या दुडवाच्या बळान आनी ताच्या मागीर हेर कितें तांच्या मनशाच्या बळान आमकां कितें अडसूंक पळयतात. मोगळा सोम्या जेजू तूं सक्कडी पळयताय. तूं जावन आसा राय ह्या संवसाराचो आनी सर्गाचो. तूं जावन आसा राय सक्कड राष्ट्राचो. ह्या संवसाराचे राय अधिकारी ते सगळे थोड्या वेळाचे मात्र सोम्या जेजू आनी तें आमी पळयत आसा. आनी ताका देखून राय आयल्यात आनी राय गेल्यात. तूं एकलो मात्र राय सोम्या जेजू 2000 वर्सांनी राजवट चलयलो आनीकय चलयत आसताय तूं आमच्या संगी. आज आमी मागता सोम्या जेजू सक्कड लोकांक संवसाराचेर आमच्या देशान सुटावें आपलो भावार्थ परगट करूंक आनी जिवंक गरजाची कृपा दी. सोम्या जेजून पिलाताक म्हळें तुका अधिकार आसा. तो अधिकार वयर तावन तुका दिवना तुला जाल्यार तो अधिकार तुका आसतो ना. ह्या संवसारांतल्या अधिकाऱ्यांक ह्या संवसारांतल्या मनशांक अधिकार आसा वयर तावन तो दिला. देखून आमी वयर आसल्या त्या देवा लागीं मागया. देवा तूं पळयताय सक्कड ह्या संवसारांत कितें घडटा.
मनीस कशे तांचो अधिकार दुरुपयोग करतात, मनीस कशे लोकांक अडचितात, प्रत्येक जावन अस्कत आसलेल्या मनशांक तांचे बळ वाडोवन आनी ताच्या मागीर सूख शिकोवन लोकांक दिवन सूख इन्फॉर्मेशन लोकांच्या मतीन घालून कशें वाट सुकयतात आनी तांचे आडाल ते चलयतात. मोगळा सोमया जेजू आज आमी तुज्या लागीं खालतीकायेन मागता, सक्कडा सोयी धनी तूं जावन आसाय सोमया जेजू. हो संवसारांनी सर्ग रचलोलो तुवें जावन आसा. तुजेर पातयेन दवरतले आमकां मोगळा सोमया जेजू सोडून घाली नाका. तूं आमचो हात धरताय तर ह्या संवसारांतलो खंयचो अधिकारी आमकां कितेंच वायट करूंक शकचो ना म्हणली पातयेनी आमकां आसा सोमया जेजू. मोगळा सोमया जेजू आमकां सगळ्यांकी तुजे शीस जावन विसरल्या खातीर आमी तुका अर्घन दिता आसतना सोमया जेजू आमी मागता पवित्र सभे खातीर पृथ्वेचे मीठ जावन संवसाराचो उजवाड जावन पवित्र सभेक आनी आमकां सगळ्यांक तुवें आपयलाय रचल्याय. आमी समेस्तान आमच्या आपुण्या सरी जावन आमच्या कार्यक्षेत्रांत आमच्या वस्तेच्या जाग्यांत तुका सदांच साक्ष जावन जियोंक पृथ्वेचे मीठ जावन आनी संवसाराचो उजवाड जावन जियोंक आमकां तूं कुमक कर सोमया. तुजी कृपा आमकां दी, आशिर्वाद आमकां दी म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सोमया. ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळा सोमया जेजू तुज्या कुर्सा मरणा उपरांत पवित्र सभेंत जायते कश्ट दगदणी आयिल्ले आनी त्या वेळार त्या सुरवेल्या क्रिस्तांवांनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना तांणी तुका साक्ष दिली, तांच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत विश्वासी रावले. आज आमी मागता सोमया आमचेरी जायते कश्ट येतात, बंदड आसा, दगदणी आसा, असल्या संदर्भाचेर कोण सक्कडे आका कारण जाल्ले आसात तांचे मती उजवाड दी सोमया. तांचे मत नितलाय आनी आमकां तूं राख आमचो भावार्थ प्रगट करूंक तुका महिमा दिवंक तुजी होगळीक गावंक आमकां राख म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सोमया. ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळा सोमया जेजू सावलाक तुवें परिवर्तन करून पावर केलोय. आज संवसाराचेर जायते सावल आमकां पळोवंक मेळटात. जावं पुरो अधिकाराचेर आसलेल्या मनशांच्या रुपार संघटना मुखांतर आनी सूख चिंतन भरलेले मनीस जायते सावल आमकां पळोवंक मेळटात. क्रिस्तांवांचेर प्रहार करचे आनी ताच्या मागीर तांकां दंडोवन येवचे, कश्टूंचे, जिवेचे मारचे. मोगळा सोमया जेजू कशें सावलाक परतिना मुडे पावल एक वर्तो साक्ष जावन बदललो गी, परिवर्तन जालो गी. आज मोगळा सोमया ह्या सक्कड मनशांक कोण सक्कडी सावल आसात, जावं पुरो अधिकाराचेर आसलेले सरकार ह्या मनीस आनी ताच्या मागीर संघटना हांचे मन परिवर्तन जावन एक वर्ती साक्ष जावन तांकां परिवर्तन कर म्हूण मागता सोमया. आयक आमचे प्रार्थने सोमया. ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळा सोमया जेजू संवसाराचेर खंयच्या सक्कड राष्ट्रांनी सुमार 50-60 राष्ट्रांनी आज क्रिस्तांवांक दगदणी बघूंक पळोवंक मेळचे आमकां पळोवंक मेळटा. जायते क्रिस्तांव भाव भयणी आज संवसाराचेर आपल्या भावार्था लागून कश्ट सोंसतात, तांकां जिवेशी मारतात, तांकां कश्ट दगदणी दितात, तांचे खांब काडतात. ह्या असल्या सक्कड क्रिस्तांव भाव भयणी खातीर आमी मागता सोमया तुजो सांगात तांच्या सांगात आसूं दी आनी तांकां धैर्य मेळोवन दी आनी सदांच ते तुका विश्वासी जावन रावच्या खातीर तांकां गरजाची सकत पवित्र आत्म्याच्या रुपान आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सोमया. ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळा सोमया जेजू आमी घालतेपणी तुज्या लागीं मागता हांव. आमच्याच देशा खातीर आमच्या देशांत सक्कड भावार्थ्यांक उक्त्यान आपलो भावार्थ जियोंक आनी तशेंच तो प्रगट करूंक गरजाचें धैर्य आनी तशेंच रक्षण तांकां सगळ्यांक फावो कर म्हूण मागता हांव सोमया. आयक आमचे प्रार्थने सोमया. ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळा सोमया जेजू ह्या देशांत आमकां जियोंक फावो केल्या खातीर आमी तुका अर्घन दिता आसतना ह्या देशांत आमी क्रिस्तांव जावन जियोवचे भाग आमकां तुवें फावो केलाय. संवसाराचो उजवाड जावन आमच्या समाजाचो उजवाड जावन आमच्या भोंवतणेच्या लोकांच्या जिविताक रूच दिवचे तसले जिवीत जावन जियोवंक आमकां तुवें उलो दिलाय. ह्या उल्याक पाळो दिवन आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत भोगसणाच्या स्पिरितान आनी तशेंच सेवेच्या त्यागाच्या जिवितान आमी तुका साक्ष दिवंक आमकां फावो करून मागता हांव. आयक आमचें प्रार्थने सोमया. ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. हे कंतार आसा ते कंतार आमी गावया ह्या संदर्भाचेर पवित्र आत्माना वरावा. केदाळ सोमया जेजून पवित्र आत्म्या ताज्या शिसांचे धाडलो गे भिवकूर आसलेले शीस धैर्यान वचून सुवार्थ प्रगट करूंक लागले आनी त्याच प्रमाणे आमी पळयता पवित्र सभा सोलोवन व्हरता पवित्र आत्मो. ह्या पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर आनी सगळ्या पवित्र सभेचेर देंवोन येवं दी, सक्कड क्रिस्तांवांक शक्तिवंत करूं दी आनी सोमया जेजू क्रिस्ता साक्ष जावन जियोवंक फावो करीत म्हणून त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या धाड म्हणून सोमया जेजू लागीं मागया. पवित्र आत्म्याक आमच्या जिणयेंत आमी स्विकार करया, ताका आमी हे म्हणून आमच्या भितर मागया.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರಭಾ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ दाट सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्या हांगा सरासर सगळं भाव बहिणीचे दाट सोम्या पवित्र आत्म्या सगळं पवित्र सभेचे सोम्या जेजू दाट तुझ्या पवित्र आत्म्या कष्टां वळख जरा सगळं क्रिस्तावाचे हे पवित्र आत्म्या हे देवान हांगा सरासर सगळं भाव बहिणीचे हे पवित्र ना हे देवान हे पवित्र सभेचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांचे भावार्थ्यांचे ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ सौम्य जेजू या आराधनात भाग्य होतल्या हर एकल्याकी तुझ्या कृपेचे आशीर्वादान दे तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सकत तांच्या देवून येऊन दे सौम्य जेजू कोण सकडी तुझ्या लागी मागवून आसात या पवित्र आराधनात भाग घेऊन आसात तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याच्या उज्यान पेटय सौम्या तुका साक्षावन जिवोवंक फावो कर तांचे थंय आसले सगळे वायट पयस सोडून दे सगळ पिडा शिडा पयस सोडून दे हर एकलो भावार्थी मनीस पवित्र आत्म्याच्या उज्यान बरोवन दी सौम्या तुझो पवित्र आत्मा देवून येऊन दे हर एका भावार्थ्यांचेर आनी आमी सदांच तुका साक्षावन जिवोवंक आमकां फावो कर सौम्या सौम्याचे आशीर्वाद घेवच्या खातीर हे देवडा सक्रामेंताक गीत आमी गावया इथ्यावोडा सक्रामेंता सोष्टांग नामान करूया ओबेला त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदर्या सर्वोन वेचा अस्कत विश्राम भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे स्फोटाक उल्हासानी स्तुती
कास्ताळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासवी नावडता आमेन. प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सोडको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पव कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Mogal puta sove Angkwar mori आशीर्वादी आमका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव